Welcome back. Mining in Goa will commence only when Supreme Court allows it, not when Goa government revokes the interim ban. Chief Minister said this while he was replying to motion on governor's speech. CM slammed Union Home Minister Sushil Kumar Shinde for not providing IPS officers and other cadres to the state. CM Parrikar said that Union Home Minister was involved in fraud and rackets. Vishnu Wagh pounced upon the government over medium of instruction and Lusophonia issues. Assembly has passed a vote on account of 4,386 crores for next 4 months. हय म्हणटाल्यांचे म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाल्यांचे म्हणणे मान्य जालें गोवा विनियोग लेखा अनुदान विधेयक 2014 सभागृहात मानून घेतलें. लुसिफोने गेम कॉम्बेस जाल्यो गोंयच पोरशेक म्हाका सुद्दां कसलो बेनिफीट जालो MLA म्हणून एक 505 पासून पावना ही लॉजिक गोष्ट लुसिफोने गेमीचे इट वॉज अ ब्युटिफूल जॉब जे कोणेच करूंक ना वो कोणा कडेन जावंक ना ऑर्गनायजेशन कशें जालां तेजेर उलोवंक हांव येवंक ना पूण ग्रावंड थोड्या टायमाच्या भितर एक गव्हर्मेंटान केल्ले आनी हो क्रेडीट आतांच्या गव्हर्मेंटाक वयता. या 300 कोटी रुपयांनी आख्या गोंयान अंडरग्राउंड केबल घालून जातली आशिल्ली. आमी नक्की करतात कितें वरेच्या हायवेचेर जेन्ना नायजेरियन येतात आनी नायजेरियन दोन आमच्या पुलिसांक बडयतात आनी पुलीस थंय स्वता येवन आपल्यो स्कुटरी कुशीक काडून नायजेरियन पळपा वाट करपा दितात. उलट तेच पुलीस मागीर पयर टॅक्सीवाले आयले जाल्यार त्या टॅक्सीवाल्यांक येतात आनी व्हडले पुरुशार्थ मारे रणवीर आशिल्ल्याच्या हावेच्यान तांचेर धरून हे घालतात टियर गॅस फोडटात लाठी चार्ज करतात बडयतात भितर हाडून उडयतात. आतां पुलीस शूर जातात. म्हादयच्या इशूचेर आमी नक्की कितें भुमिका घेवप आमचें कांय धोरण ना. काम केलां टॅबलेट्स दिल्यात पूण ह्या टॅबलेट्सां परस आज शाळांनी टॉयलेट्सांची चड गरज आसा. गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आमी कोर्टान फाल्यां ऑर्डर दिली आमी ऑर्डर तोडटले कितें करतले मायनी काडटले वचून काडले जाल्यार कितें करतले कोण विकतो घेतलो आमची मायन काडली जाल्यार ती विकती घेवची पडटा. कोर्टान जर सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली जर तूं जाल्यार तुका कोणाकूच विकती घेवपाक मेळची ना ती आनी सुप्रीम कोर्ट सादारण मंथ एंडाक ऑर्डर दितलो अशी आमकां अपेक्षा. ते बरे लोकांक मतदान करतले आनी बरें सरकार केंद्राक हाडटले जे लोकांक सेन्सिटीव आसतले. आतां म्हाका विचारशी खंयचें सरकार जाल्यार हांव उत्तर सरळ सांगतलो नरेंद्र मोदी जावपाचो ठरला ऑलरेडी तांकां स्वप्नानूय नरेंद्र मोदी दिसता. ताका हांव कितें करतलो गेले 2 वर्ष तुमचे पळय सरकार बसला पळय जाल्यार ताचे दीस सोंपले आतां. ते सरकार गेले 2 वर्सां आमकां ऑफिसर दिनान सांगून 4दां मेळून आयलो शिंदेक हांव उलोवना पयलीं 4दां मेळून आयला पयलीं 4दां मेळून आयला ताज्या नंतर उलयला आनी हांव आतांय सांगता हे कितें करतात थंय पळय ती रॅकेटां आसा ते कांय तूं विचार तेकडे सगळे रायट ऑफ इन्फॉर्मेशनाचेर डॉक्युमेंट आहा. हाव इन इज मॅटर that Home Minister has interfered. You ask him, he has got all documents. Fatada MLA Vijay Sardesai cornered Environment Minister Alina Saldania over CRZ violations by big hotels in Pedne Taluka. He also pointed out that nesting sites for Olive Ridley sea turtles are vanishing in the coastal belt. Minister admitted violations, however, said that inquiry is pending due to lack of staff. She also said that the second inquiry committee will be appointed soon. Chief Minister intervened and said that matter is sub judice and government has no role. Now, of these 26 hotels in Pedne, 16 have reached the status of pending for inquiry before inquiry committee of GCZMA. As a remark, the notices have been issued 1 year ago. Environmental violations under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act, wherein olive ridley turtles which have come to nest have died, giving Goa a bad name. So for 1 year, those people have done business. They've gone ahead with their violations. Everything with the government doing nothing about it. How long will it be kept pending? There is a backlog of CRZ violations right from 2006. And due to a large number of complaints that are being received by GCZMA and due to limited manpower, there is a lot of cases to be settled. And in this respect, the NGT has now stepped in. Will you give me a categorical assurance that by so and so date, all this will be cleared?
Speaker Sir, the GCZMA is an authority created by MOEF by notification. It is an independent authority. I cannot direct its functioning at the Do you earliest. agree that there are violations? Prima facie. Yes, there are violations. There are violations. I agree. आता जाला कितें वायलेशन खूब आसा त्या खातीर आतां ग्रीन ट्रिब्युनलानूय एक कमिटी केल्या सो वी आर गुड इन क्रिएटींग कमिटीज वी आर व्हेरी पुअर इन टेकिंग एक्शन त्या कमिटीनी रिपोर्ट दिवचो सरकाराक वी वील टेक एक्शन Because the CM सायलंट झोन आसपाक जाय तो सायलंट कितें? झोन ना म्हणून तो ऑलिव्ह टर्टल मेलो तो सायलंट झोन करपाक तयार आहा हे म्हाका आन्सर दिवचे तो टर्टल पळय मोर्चेचे सांगता इट इज सबज्युडायज देर इज ऑलरेडी ऑर्डर फ्रॉम ग्रीन ट्रिब्युनल ऑन द इशू त्यामुळे म्हाका दिसता ताजेर आनीक हांव उत्तर आतां दिवंक सोदिना So we are in the process of constituting a second inquiry committee. Let's take a short break. Stay tuned.